दोन्ही वाटेन नेटान चाललं. तुमचे पार्टीचे काम कसे चाललं आणि रिस्पॉन्स लोकांचा कसा आहा तुमका सध्या? अ, ही निवडणूक जी आसा त्या निवडणुकीच्या निमतान म्हजोय भितर फोंडा दौरा चालू आसा आणि अनेक जाग्यांनी हांव वता. मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत हेही फोंडा आपले पूर्ण लक्ष दवरून आसात आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते संघटन हे पूर्ण हातून भितर कामाक लागिल्ले आसा. आम्ही जे सांगला त्या प्रमाणे भाजपा आणि मोगोची युती आशिल्ल्या मतदारसंघात डबल इंजिन सरकार म्हणजे केंद्रांनी आमचे सरकार आसा, हांगाय आमचे सरकार आसा आणि सदांच सत्ते वटेच्यान रावले जाल्यार कामय बीन जाता आणि फास्ट डेव्हलपमेंट जावपाक बऱ्याक पडटा. आणि एकंदर त्या निमतान आमी जिचे कडेन भोंवतात, ज्यो बैठका घेतात, व्यक्ती मिटिंग्स जातात, तातूंत भितर जो प्रतिसाद मेळटा तातूंत भितर आमी पूर्णपणे आमी थंय भोवमतान आमी जिखतले. गेले फावटी केतन भाटीकारान टक्कर बरी दिल्ली 22 सो तशेंच जावपाची शक्यता ना म्हणटा तुमी? अजिबात ना. त्या वेळाचेर एक म्हळ्यार त्या वेळाचेर तें जनरल इलेक्शन आशिल्लें. नंबर 2 त्या मोगू पक्ष वेगळो आशिल्लो. प्लस त्याच बरोबर तिसरो पक्ष काँग्रेस आशिल्लो आणि त्या वेळाचेर सगळीं मतांय तेन्ना डिवायड जाली. अशी 3-4 जाण कॅन्डिडेट आशिल्ले कारणान 4-5 म्हाका एक्झॅक्टली नंबर याद जायना आणि ती मतां अशी विभागलेली आशिल्ली. आतां तशें ना. आतां पूर्ण ही मतां जी आसा ती भाजपाची मोगोची आणि अशा अनेक गजाली आसा त्यो सगळ्यो एकठांय करून आमी थंय जिखतले. दुसरें